कोलवाळे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 22 वर्साच्या रवीश तारीक मरण। स्कूटरीर फाटल्यान बशिल्ल्या लक्ष्मण भोसलेच्या तकलेक गंभीर दुखापत जाल्या। ताका उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केला। कोलवाळे पुलीस तपास करतात। रातीकडे कोलवाळ इंडस्ट्रियल इस्टेट हा थंयसर एक पार्क करून दवरलेलो ट्रक आसलो। त्या ट्रकाचेर टू व्हिलर आयिल्ल्यान टू व्हिलरचो धपको बसलो आनी हे हितून टू व्हिलरीर रायडर आनी फाटल्यान तकल्यान रायडर आसलो ते गंभीर ते जखमी जाले। त्या उपरांत एक्सिडेंट जाल्या उपरांत कोलवाळ पुलीस येयले। त्या उपरांत जखमी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेले। ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जो रवीश यदुनाथ तारी हो सांतिस्त आखाड्यार रावपी 22 वर्साचो तरणाटो हो सोंपलो। डॉक्टरांनी डेड डिक्लेअर केला। दुसरो फाटल्यान बसलेलो तेचेर सद्या ट्रिटमेंट चालू आसा। त्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी पंचनामा करून डॅमेज जाल्ली गाडी आनी ट्रक हो पुलीस स्टेशनाचेर हाडले आहा। फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते कोलवाळ पुलीस करतात। स्टुडंटा खातीर कोलवाळच्यान सांग पडटा। मजगती काल राती तोरशे पत्रादेवी पेडणे महामार्गार आनी एक अपघात। सावंतवाडीच्यान येवपी कदंबान डिवायडरार आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो। अपघातात ड्रायव्हराक गंभीर दुखापत। इन्सिडंट अशें आसा की जे तुमी पळयता हांगा स्ट्रीट लायट आशिल्ले आनी डिवायडर आसा। हांगा सावंतवाडीच्यान पणजी वचपा खातीर जी कदंबा वताली खंय तरी फुडलो टायर खंय तरी ब्लास्ट जालो आनी तेंचे बॅलन्स गेले आनी हांगा पोल आशिल्लो लायटीचो पोल तेचेर मारले अपोजीट लेनान आयले आनी खंय तरी ड्रायव्हर जो आसा इंजर्ड आसा अशें सद्या आमकां इन्फॉर्मेशन आसा आनी आमी स्पॉटर पावले जाल्यार पळयतात जाल्यार हे जे डिवायडर तेणी क्रॉस करून ह्या वटेन अपोजीट डायरेक्शनान आयिल्लो आसा। खंय तरी जे कदंबा बसीस जी आसात काही ज्यो बसीस आसात ज्यो जुनी आसात आनी खंय तरी ते कामाक आयिल्ले आसात। त्याच बरोबर हे इन्सिडंट रातचे जाल्लेले आसा। जर दिसाचे जर जाल्ले दिसाचे येरादारी आसता खंय तरी व्हडले अपघात जाता आसलो पण खंय तरी रातच्या टायमार खंय तरी येरादारी कमी आसल्या कारणान खंय तरी हो ड्रायव्हर इंजर्ड आसा पण जे भितर प्रवासी आशिल्ले पॅसेंजर आशिल्ले खंय तरी सुखरूप आसात अशें आमकां सद्या इन्फॉर्मेशन मेळटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।